शुक्रारा राय जावपी फामाद कणसांचे फेस्त भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयले। गांवचे पाद्रीन पयले कणस कापून देवाक ओंपले, तशें शेताचेर बेसांव घातले। भाताचो सीझन सुरू जावचे आदीं देवाक पयले कणस ओंपपाची राय गांवांत रीत आसा। RDS गोवा मडगांवच्यान मंदार नायक। आमचें दिसपट्टें जेवण तें गोंयकारांचें दिसपट्टें जेवण आमचो दिसपट्टो गिरास। देखून ह्या वेळार न्हय फकत रायच्याच शेतांचो आनी लोकांचो, पूण ह्याच रायांतसून आनी आमच्या शेतांतसून जंय देवाचे कृपेन ह्या आमच्या गांवांत अजून शेतां उरल्यांत दिश्टी पडटात आमकां, देवाक आमी दिन वाचुया। सगळ्या आमच्या भारतांत शेतां भाटां आसतात ताचो उगडास करुया। ह्या सगळ्याचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया। शेतकामत्यांचे गरीब लोकांचे हाल उपद्रे पयस कर म्हूण मागुया आनी सदांच आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी म्हणून आमी देवा लागीं मागतना आनी ह्या आमच्या रायच्या नव्या कणसांचेर बापाचो आशिर्वाद मागता आसतना आमी दर एकलो हांगासर सगळीं जमा जाल्या आनी आयची परब करता तितलीं रायकारां आनी भोंवतणसर लोक आमच्या दर एकल्याच्या बऱ्या जिवितांतल्यान आमी बरी तोखतात तसलीं फळां आमी उत्पन्न करूंक आमकांय बापाचो आदार मागुया। असल्याच मनान ह्या नव्या कणसांचेर आनी शेताचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया।